याज्ञिका होकार दिताना गीत घेऊया A30 पेज नंबर 15 A30. Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran ulasani Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran Sorres porashi seva kora anodatachi bokli kora Soy kita kahun pitor sora Soto saleyan deva bukan Aleluya, 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 Ulasani Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran ulasani Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran Sorres porang soyek nots rotsnar doam sobapuy dosabanan bismasanya tu lachemukan Amazon está koyong lauta Aleluya, 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 Ulasani Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran ulasani Sorres porang wakanan sopya munshano deva kayon koran सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आनी माय मोगाचो येवकार. आयच्या मिसा बेटेची मांडावळ करपी सांत आंतोन हेची कम्युनिटी. आयचें पयलें इंतेसांव दिनवासनेचें झेवियर मोहन आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. दुसरें इंतेसांव दिनवासनेचें झेफ्रेनो बारेटो आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. तिसरें इंतेसांव विक्टर आल्वारीस आनी फामील दिनवासनेचें मीस पेटयतात. चवथें इंतेसांव अबिगेल आनी क्रिसेल्दा प्रेरा दिनवासता सांत आंतोनीक UK वचपाक बरे भाशेन जालें म्हूण. तशेंच आमी मागुया मिसीस आनी मिस्टर एल्विनो पिमेंता आनी तांची फामील बरे भलायके पासत आनी कुशालपणा पासत मागूंक लायतात. पियेदाद कुलासो आनी अरविंद जॉर्ज बरे भलायके पासत मागूंक लायतात. गॅब्रियल आनी कॅथरिना आनी फामील बरे भलायके पासत मागूंक लायतात. SP कुलासो दिनवासता बरे भलायके पासत. Benson Culasso and colleagues help in the pending case in the labor court. Benson Culasso दिनवासता सांडलोली वस्त मेळ्ळी म्हूण. तशेंच आमी मागुया सोंपलोल्या क्लॅसी फेर्नांडिसा देवान ताका सर्गीचें सूख फाव करून मागुया. सियोन मास्करेनस आनी फेन डायस बरे भलायके पासत मागतात. क्लिंटन फेर्नांडीस देवाक दिनवासता. लिरा सोजा सगळ्या पिढ्यांतले बरे करूंक मागतात. रिटा कुलासो आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. मारियान सिल्वानो फेर्नांडीस आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. सानिरा फेर्नांडीस आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. सेलिना अब्रांचीस फामिलीचे भलायके पासत मागतात. लिंडा आनी फामील भलायके पासत मागतात. मॅक्स लॉयला आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. सेल्सा आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. एंटोन मारिया आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. फिलोमेना आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. जॉन तावारीस आनी फामील बरे भलायके पासत मागतात. क्रिस्टीन आनी मिलाग्रीस भुरग्यांचो बरे भाशेन तांचे बरेपण येवंक मागतात.
फातिमा ताच्या पुता पासत मागता सिडनी बरो वावर मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी तशेंच ताच्यो वायट संवयो पयस जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच मागूंक लायतात शॉन शिमोना शांते गॉन्साल्वीस बरे भलायकी पासत मागतात. मर्लिन बरे सर्विसे पासत मागूंक लायतात. मोनिका अलेक्स सुआरीस बरे भलायकी पासत मागूंक लायतात. तशेंच आमी मागुया डिसोजा आनी फामील ह्या जाग्याचे भाटकारां पासत तांच्या उदारपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच जोण एकल्याचें इंतेसांवां आमी ह्या मिसा भितर दवरुया आनी देवान जोण एकल्याक आमची मागणी ह्या मिसा भेटेंतल्यान आयकूंक आमी मागुया. आयचो मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा फादर पिटर फेर्नांडीस. हे भाशेन आमी ताका येवकार दिवया ह्या मिसाचे भेटेक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यात. आयच्या मिसाचो विशय 7 आतोनीच्या मोजतीन सर्वेस्पराची आज्ञा पालो दिवन समाजांत जेजूचे गोवाय जावया. देवान आमकां समोर्तीचे कायदे दिल्ले आसात, जांचो आटाप जावन आसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग. प्रिती मोगाची आज्ञा जिवूंक भोव अवघड, पूण जेजून आपल्या जिवितांत ही आज्ञा जियेतना आपल्या दुस्मानाचो पर्यान शेवट पासून मोग केलो आनी बापाक तो गोवाय जालो. बागीवोत आतोनीन जेजूचो मोग केलो आनी होच मोग आपल्या उतरांतल्यान परगटून जेजूचो गोवाय जालो. तो माये मोगान बोलान आनी शोकतेन आपली शिकवण दितालो. ताका आयकून जायत्याचो भावार्थ अदीक खोलायेन वाडलो आनी ओन भावार्थ्यांनी आपले जिवीत नवसरलें. देखून देवान ताची जीब आयज पासून सांबाळून दवरल्या आनी ताका भांगराचे जिबेचो म्हूण पाचारतात. आमच्या पवित्र स्नानांतल्यान आमी अदीक करून तिरावणे संस्कारांतल्यान जेजूचे गोवाय जावचे आपोवणे आमकां मेळ्ळा. देवाची आज्ञाक आमी पालो दिता तेन्ना आमचे सोंरभोंवती आसलोल्याक आमी बरी देख जाता आनी जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावता. आयज बागीवो तातोनीचे परबे समयार आमकां दिल्ल्यो आज्ञा आमी पालो दिवन आमचे गोराब्यांत तशेंच सोरभोंवती जेजूचे गोवाय आमी जावंक आमकां दर एकल्याक कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आमी जेजूची आज्ञा पाळूंक आमकां जायते सोयीक मेळटात. आमच्या कुटुंबान, आमच्या दर एका शेजार सामाऱ्यां बरोबर, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत, आमच्या समाजांत जायते पावटी घडीक जेजूची आज्ञा पाळूंक आमी जायते फाटीं उरल्या आनी जेजूचे गोवाय जावंक घडी आमी विसरल्या. हे वेळार त्याच देवा लागीं आमी ताची काकलुती कुलो मारून आमकां बोगूस म्हूण मागुया. मोगाला बापा, तूं रोचनार, तुजे सारकेचे तुवें आमकां रोचताय आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटान पवित्रपण जिवोवंक आपयता. तुजे रोचणेचेर आनी संबंदीत जिविताचेर आड वचून आमी पातोक केला. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकूतकोर. क्रिस्ता जेजू, तूं सोरवंडार. तुजे कोश्टां मोन्ना आनी पुनर्जोवनपणा वरवीं तूं आमकां पातकांतलीं सोडयताय आनी बापाच्या एकचारांत वांटो दिताय. पूण आदलेंच पातोक
जिविताक लोबडून तुवें जोडून घेतलेलो सोडवणेक आनी कुरपेच्या जिविताक आमी पाठ केल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ताक आकलूट कर. क्रिस्ताक आकूत कर. पवित्र आत्म्या बापा आनी पुता मोदलो तूं एकवट आनी तेच एकवटान तीर रावोंक जेजूची शिकवण आनी आज्ञाची खोल सोजमोणी तूं आमकां फावो कोत्ताय. पूण तुका कान दिवंक आनी तूं सुचयताय ती वाट ताकूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sorbe spora deva, surgi charaya, surku cuida deva, deva baba, abito tado bosco kota, abito tadilasta, tu shato koi baba paso, abito ka bakanta, oi maneva. Shati Rajaishta Sausari Somia Jesu Christa Apacha Eklasputa Somia Neva Neva Chesheye Tu Sausarache Papa Jausia Postai, Alcher Magre, Ai Gunge, Oi Maneva, Kusur Kiani Shanti, Rajaisha Sausari, Itakovita Piazza Gati, Eva Papa Chimoi Ben Jesu Christa, Et Costu Bovi, Et Costu Ishvor, Et Costu Porneshvor, Moi Maneva, Uzor Giani Shanti, Rajaishta Sausari. प्रार्थुया. हे वेळार जाणी आपल्या खातीर मागूंक लायलां, जाणी आपली तें सामान दिल्यान, ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता तेन्ना तुमी जोण एकली आपआपली जी कितें मागणी आसात ती ह्या वेळार त्याच मिसाच्या बलिदानांत मुखार दवरची म्हूण आमी मागता आनी बागेवन तांतुनीचे मजतीन ते तुमकां मेळटली म्हूण आमी आश्वासन आनी भरवोसो दिता. सर्वेस्पोरा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेवन तांतुनी खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोज्या आकांताक आसलोल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गोजांनी ताची मजत आमकां मेळू. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या हा सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलोमाक सांपडलोल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक
ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक माळ. कोणती दुखीच्या आवरणा सुवातेर कुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापां सुवातेर वाखाणणेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाल तुजो मोग वाखाणटले हांव. Sorvespora sodankal vakantolo Pinkici pinki tuce visvashipon porgotolo Tuzo mok sasnak tokta to sotir kelai mur auzana Zoso surg toshe tuce visvashipon Tue tuio con corundo volai Oșe tu en sanglai, aveviți un calata ce core hau corar chela, Davidac moșa se vocac, ave so putinua. Tu ci susut sodankal tu goitolo, ave sta plole tu ce și vason, soda sorvoda sambaltolo. Animo cea povitelan have takamaplo Mozo hat sodan sta karaktolo Animo zo paulo taka gut gurtolo Sorvespora și pon animo zomok taka sampaltoli animo shanava tol soitivon sait betono toma kamuntolo tu mozobab mozodeu animo chatarona chegoro
भाग्यवन पावलून फिलिपकाराक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सोम्या सवे सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची कोणवालाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी लागीं आसा, कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्तास जेजू सवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मानचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायचें, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडयात. कितेंय तुमी म्हज्या कडेन शिकल्यात वा घेतल्यात वा आयकलां वा पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतरें. देवाचे गोड उद्गार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. देवा पोरबडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यान सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यान तुमी भितर सरचीच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यान सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी सांत आंतोनीची परब समोरुमता आनी व्हडा दबाज्यान आमच्या गोंयांत ही परब आमी समोरुमता. आनी आयचो विशय ह्यो परबेचो आमच्या फाटल्यान तो व्हडलो तोकटो कसो मारलेलो आसा. सांत आंतोनीचे मोजोतीन सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाडो दिवन समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावया. बाबा भयणीनो, आमी सांत आंतोनीच्या जिविता वयर आज नियाळ करतले. जल्माक तो एक
लिस्बोआ म्हणटात त्या शारांत जल्मलो, पुर्तुगालाचो शार हो. ताचें नांव सुरवातेक फेर्दिनांद आसलें आनी एक खालतो भुरगो कसो तो पयले सुवातेर आगुस्टिनियन ऑर्डर, आमचो पाप साहेब लिओ ह्या ऑर्डींत भितर आसलो, आतां पाप साहेब जालो. ही बिलोंग टू द आगुस्टिनियन ऑर्डर. ह्या समाज ह्या ऑर्डीचो तो पाद्री जावन आसलो. एका दिसाक ताणें बागुंत फ्रांसीस आसिसीचो आका पळयलो. ताचें प्रवचन ताणें आयकलें आनी एके भाशेन ताच्या जिवितान एक बदल आयली. आपल्या जिवितान ही बदल ताणें पळोवन ताणें किरीत भाशेन फ्रांसिस्कान ह्या धर्म समाजान तो भितर सरलो. ही जॉयन द फ्रांसिस्कन ऑर्डर आनी बागुंत फ्रांसीस आसिसीचो आपलो नमुनो कसो ताणें घेतलो. कित्याक बागुंत फ्रांसीस आसिसीचो एक व्हड प्रसंगदारूच न्हय, पूण खालतीकायेन जियेतलो देवाचो भावार्थी आसलो. तो सगळे सृश्टीचो मोग करी सगळ्या पर्यावरणाचो उदीक आनी उदीक मोग करून तो तांचे लागीं उलयी. आनी आंतोनीन आपल्या जिवितान पळयलें आनी ताणें ताका आपलो नमुनो कसो घेतलो. जसो काल बोलांतलो बाबा भयणीनो आपलें जिवीत ताणें ह्या समाजान किरीत भाशेन हे संस्थेन भितर सोदता आसतना आपलें जिवीत खालतीकायेन आपल्याक दिल्ल्या वावरान ताणें केलें. आपल्या त्या संस्थेन ताणें दिसपोटी मागणें करूंक गरज आसली. हुशार तो आसलो, बरो शिकपी, बरो बरयणार. इतलें की सांगतात ताका वाव दिलो कुजनान आयदोणां घांसपाचो, आंडयो साफ करपाचें. मोगान हो आपलो वावर ताणें केलो. एक देवाची आज्ञा कशी आपल्या वडिलां वरवीं आपल्याक आयली, खालती जावन हो वावर दिसपोटी तो करतालो. आपलें जिवीत तो दिसपोटी सारता आसतना ताचो एकूच हेतू आसलो, मोरोको ह्या देशांत हांव वेतलो आनी मुर्ज म्हणटात तांकां किरीत भाशेन जेजूक हांव परगटून तांचे खातीर हांव वावुरतलो. आनी हें भितरल्या भितर ताचें जी कितें शिजतालें काळजान ताणें आपल्या वडिलाक वचून सांगलें आनी मोरोको ह्या देशांत तो गेलो. मोरोको देशांत गेल्या उपरांत बाबा देवाची येवजण वेगळीच आसली, बागुंत आंतोनीची येवजण दुसरीच आसली. तो थंयसर पिडेक सांपडलो आनी परतून आपल्या संस्थेन तो आयलो. फ्रांसिस्कन संस्थेन आयलो तसोच ताका वावर दिसपोटी करपाचो दिलो. कितें भुरग्यांक ताणें शिकोवंक जाय आसलें देवशास्त्र, थियोलॉजी आमी म्हणटा. हें देवशास्त्र दिसपोटी तो भुरग्यांक शिकयतालो आनी शिकयता आसतना आपल्या लागीं स्तोत्रांचो पुस्तक तो दिसपोटी भुरग्यांक कशे तरेन स्तोत्रां गावची, कशे तरेन ताणें देवाची तुस्त दिसपोटी करची ती तो तांकां शिकयतालो. मग बाबू एका दिसाक ताचेच एका नोविसान आपूण हो संस्थेन सोडून आपूण पडून वेतलो म्हणून ताणें येवजिलें आनी गुप्ती ताचो हें पुस्तिका आसलें तेंच घेवन तो पडून गेलो. तो नाच जालो संस्थेंतलो. आख्खो वेळ ताका त्या घरांत सोदलो. आंतोनीन किरीत भाशेन एक दिमी घालून मागणें केलें, ह्या भुरग्याक सायबा कोणेंय तर म्हजें पुस्तक व्हेलां. आदीं तें हातीन बरयतालें, आतां तर आमकां सगलें प्रिंटेड आसा. आदीं सगलें हातीन बरोवन बरें करून स्तोत्रां गायताले. म्हणटच गरजेचें, कित्याक भुरग्यांकूय ताचे विशीं देवशास्त्रूय तो शिकयतालो. आनी हें करता आसतना दिमी घालून सांत आंतोनीन मागलें, सायबा कोणें येला ताका तूं बूद आनी जाणवाय दी, परतून म्हजें पुस्तक हाडूंक. आनी बाबा भयणीनो हें पुस्तक ह्याच नोविसान ताका हाडून दिलें. गुन्या बोगसणें मागलें आनी परतून त्याच फ्रांसिस्कन संस्थेन तो भितर जावन एक यादनीक कसो जालो. अशें सांगतात की जायते जाण जे देवाचेर विस्वास दवरिनासले, जायते जाण गोर समज दुसऱ्या मदें घालताले, गोर शिकोवण वांकडी शिकोवण दुसऱ्यांक शिकयताले, हेरेटिक्स आमी म्हणटा.
तांकां बाबा भयणीनो हो मानो नासलो, कित्याक बागेंत तातूंत देवाच्या उतरा वयर सगली शिकोवण लोकांक दितालो आनी आपल्या जे कोण आपले शीस आसले तांकांय बी देवशास्त्र इगोज मातीचे शिकोवणे पोरमोणे तो शिकयतालो. हें तांकां हेरेटिक्सांक मानो नासलें. म्हणटूच ताणें कितें केलें, एका दिसाक तो हीच भाशेन शिकोवन दिता आसतना सगळे उठून गेले. तेन्ना ह्या बागेंतान दोरी आशी गेलो आनी आपलें प्रवचन सुरू केलें. प्रवचन करता आसतना दोरयांतल्यो मासळ्यो आपल्यो तोकल्यो वयर काडून ताचें प्रवचन आयकूंक लागलें. जमलेल्या लोकांन बाबा भयणीनो हे विचित्र घडणी पळयली आनी आपलें जिवीत बदलून त्या दिसाक जायत्या जाणांनी जेजूक आपलो गोवाय म्हणून मानून घेवन शुभ वर्तमान तांणी मानून घेतलें. अशें म्हणटात तो जावन आसा बागेंत खिरीत भाशेन ह्या गैरसमज परगटणारांक एक कातोर कशी. ही इज अ हॅमर ऑफ हेरेटिक्स म्हूण ताका नांव दवरलें. बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान जेजू खातीर दिसपोटी तो वावर करतालो. देवाचें उतर पयलें ताचे जिवितान आसलें. मुख्य काम ताचें देवाच्यो आज्ञा पाळूंक. म्हणटकूच हें करता आसतना एका दिसाक तो असोच एका इश्टागेर आपल्याच संस्थेच्या इश्टागेर गेलो आनी तूंय रातचे वेळार मागणें करतालो. ताणें पवित्र पुस्तक उगडलें आनी उगडटा आसतना हे पवित्र पुस्तकार बाबा भयणीनो लोकलोकीत मोतयां कशी थंयसर उजवाड जालो. ह्या ताच्या इश्टान पळयलें की तो ह्या पुस्तकांतल्यान मिनीन जेजूक पळयतालो आनी मिनीन जेजू ताका पळयतालो. ताची सगली सुरोपाय बाबा भयणीनो बदललोली. एके भाशेन ह्या इश्टान पळोवन तो सगळोच घाबरलो, कित्याक जेजू ताच्या सांगाता बाळूक जेजू थंयसर आसलो. ह्या पवित्र पुस्तका तो बाळूक जेजू ताचे लागीं उलयता तें ताच्या इश्टान पळयलें. आज पर्यंत आमी म्हणटा तुज्या ताटार खेळटा मिनीन जेजू राजा. वय बाबा भयणो इश्टी घडणी ताच्या इश्टान पळयली, ती बरोवन दवरली. आमी बाबा भयणीनो ह्या बागेंताची आज परब समारंभताना पयले सुवातेर आमकां 3 वस्तू हो बागेंत दिता. कितें केलें आपल्या जिवितान? देवाच्यो आज्ञा खालतीकायेन ताणें मानून घेतल्यो. आपल्याक दिल्लो वावर बरे तरेन ताणें केले. 13 मिलाग्र्यो आमी ताचे पळयता. आमचे सरभोंवतणी ताचे तोकटे मारलेले आसात. ह्या तोकट्यांनी आमी पळयता एक एक मिलाग्रीक ताणें पयले सुवातेर देवाची आज्ञा कितें ती सोदून काडली. आपूण व्हडलो प्रसंगदार, आपूण व्हडलो मिलाग्री करपी हें ताचें व्हडपण नासलें. गरज पडल्यार आपूण देवाचें आयदोण. देव सगळे म्हज्या जिवितान म्हाका करतलो. जेन्ना हांव देवाक म्हजें जिवीत समर्पण करतलो तेन्ना देव म्हाकाच सगळ्याक पावतलो. वेन आय सरेंडर माय सेल्फ गॉड वील गीव हिमसेल्फ टू मी. हो ताचो हेतू आसलो. आपल्या जिवितान ह्या देवाच्या आज्ञाक सगळोच बाबा भयणो खालती जावन दर दिसाक आपल्या वडिलां वरवीं आयलेल्यो ताका आज्ञा, आपल्या कॉन्फ्रेरा वरवीं ताका आयलेल्यो आज्ञा, आपल्या शिकोवपान आपल्या शिक्षणा वरवीं जे कितें आपले शीस सांगताल्यो त्योय देवाचो उलो म्हणून ताणें मानून घेवन आपल्या जिवितान पाळो दिलो. दुसरी गोश्ट आपल्या जिवितान ह्या बागेंतान केली खालतीकाय. आमी बाबा भयणीनो ह्या बागेंताक पळयता तेन्ना ताणें आपल्या जिवितान खालतो तो जालो. ओड परगटणार, ओड मिलाग्री करपी आपल्या जिवितान बागेंत फ्रांसीस आसिसीचो ताचे बरोबर आसलो. पूण ताणें आपूण ताच्याहून व्हडलो शिकोवणार, आपूण व्हडलो मिलाग्री करपी हें ताच्या मतीन केन्नाच नासलें. देव आपणा उद्देश आपल्याक एक रिती आयदोण कशें वापरता आनी ह्या आयदोणा वरवीं आपल्याक आकार दिवन आयदोणान आपल्या भरून दुसऱ्यांक तें बरेंपण दिता हें ह्या बागेंतान मानून घेतलें आनी खालती तो जालो. ताचे सवे आसलेलें बरेंपण दुसऱ्यांक ताणें दिलें. गरिबांक आपलें जेवण उणें करून
तो बाबा भयणीनो सगळे गरीब जे ताच्या संस्थेन बाय दारार उबे आसताले तांकां तो उंडो वांटतालो आपल्याचो. इतलेंच न्हय, जे कितें कुजनान उरल्यात उंडे ते उंडे व्हरून तो वांटतालो. हाका लागून हे पोरबेक बाबा भयणीनो आमी जायते पावटी उंडे वांटता. कित्याक काय? कित्याक हें बाग्यूंत आंतोनीन आपल्या जिवितान केलें. तिसरी वस्त बाग्यूंत आंतोनीन केली, देवाच्या उतराक ताणें पयलें म्हत्व दिलें. सगळें ताच्या जिवितान आसलें, ताका वडिलांचो मान आसलो, ताका वडिलांची जायती टिका आसली, क्रिटिसिजम आमी म्हणटा. ताका दुसरो लोक जे हेरेटिक्स आसले आपले नोदरे मुखार दवरूंक सोदिनासले. जायते जाण ताचे संस्थेंतलो ओ ल्हान आसतनाच वयर सरलो, तो नांव वस्ती मनीस जालो म्हणून ताचेर बाबा भयणीनो सगळे दोळे फोडटाले. असले वेळार बाग्यूंत आंतून आपल्या जिवितान निराशी जालो ना. देवाचे उतराचेर आपलें बोड धरून देवाचें उतर ताणें पोरगोटलें. इतलें पोरगोटलें की देवान किरीत भाशेन ह्या मनशाची जीब सांबाळून दवरली. आमी जाणो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत वा जानेराच्या आमी ताची जिबेची परब समोरुमता. कित्याक सांबाळून दवरली? कित्याक ताचे जिबे वरवीं ताणें देवाच्यो आज्ञा पाळून जेजूक गोवाय तो जालो. आज ही परब आमी समोरुमता. बाबा भयणीनो, तुका आनी म्हाका कितें हे परबे उद्देशी मेवता? आमी खरेंच बाग्यूंत आंतोनीक एक पोसोरकार करता काय आमकां विचार. आमी ह्या समयार हांगासून जायतीं जाणां ताचे परबेक आयज आयल्या. कसल्या मनान आमी आयल्या काय? सायबा आमकां कितेंय दी, सायबा आमची ही मिलाग्र जाल्या पुरो, सायबा म्हजें काम जाल्या पुरो, सायबा म्हजी सांडलेली वस्त मेळ्ळ्यार पुरो, सायबा म्हाका भुरगें ना, आमकां भुरग्याचें देणें फावो जाय. असले परिस्थितीन आमी आयल्या जाल्यार बाबा भयणीनो आमकां ही देणी फावो जावंक कठीण जातली. पूण आमी तर बरें उक्तें मन घेवन आयल्या. आमी तर ह्याच बाग्यूंताक फुडें घालून देव आमचे सवें दर दिसाक आपल्यो आज्ञा पाळूंक आमकां उलो मारता म्हूण आमी समजून आयल्या जाल्यार आमकां मागलेलें मेळटलें. कित्याक जेजू आमकां भासायता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उगडटलें. आयच्या स्तोत्रान आमी काय बरें गीत थंयसर गायलां आनी म्हणलां, आमचो देव बाप, आमचो देव सर पदवेदार, आमचो देव उजवाड. हो देव आमकां केन्नाच खाली घालिना. हो देव आमकां रित्या हातांनी धाडिना. हो देव आमचो मोग करता देखून होच देव आमकां बरेपणान भरूंक सोदता. पूण आमी हे रित्या आयदोण घेवन ह्या देवाशी कसल्या मनान येता तें गरजेचें. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी खालतिकायेन आमकां कितें जाय तें मागता वा आमी लालेता बाबा भयणीनो. जरी तर आमी लालेता जाल्यार आमकां आस, आनी ही आस पयस करूंक देवान आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आमी पयले सुवातेर ह्या पातकाचे मेकळे जावंक. ह्याच देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान आमचे सारको मनीस केलो. पातक मात भायर रावन सगळ्यान जेजू आमचे बरोबर मिसोड जालो आनी आमकां सोडवण ताणें हाडली. म्हणटच आमी कित्याक आशेन रावता? कसली आशा आमकां? कसले आमी लालेता बाबूण? गरज पडल्यार ह्या देवाक आमी दिनवासूंक जाय. आमच्या कठीण परिस्थितींनी, आमच्या अवघडांनी, आमच्या वायटांनी, आमच्या दुर्दैवांनी, आमकां येतेल्या सगळ्या प्रसंगांनी तो देव आमच्या सांगाताक आसा. हो देव आमकां मजबूत करूंक सोदता. हो देव आमकां अदीक आनी अदीक आपले गोवाय जावंक संवसारान धाडटा. आमी ह्या बाग्यूंताक व्हड मान दिता. आमी ह्या बाग्यूंताक भियेता. कित्याक पवित्र आत्म्याची देणी ताणें आपल्या जिवितान आपणायली. शाणेपण, बूद, जाणवाय, देवाची भिरांत हें ताणें आपल्या जिवितान पाळली. आमकां देवाची भिरांत आसा काय बाबा भयणीनो? विचार आमकां करुया. खरेंच आमी ह्या बाग्यूंताक फुडें घालून त्या देवा लागीं मागता जाल्यार
देव आमची मागणी आयकतलो म्हूण ह्या भाग्यवंता भाशेन आमकां बाबार्थ आसा. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां एक ब्रीद दिता, बोरवोसो आमकां फटयना. आनी बोरवोसो आमकां फटयना तेन्ना तो आमकां म्हणटा, तुमी सगलीं बोरवोशाची यात्रेकारां. भाग्यवंत पावलो म्हणटा आमकां बोरवोसो फटयना जाल्यार आमी कित्याक बाबा भयणीनो भियेता? आमी कित्याक बाबा भयणीनो निराशी जाता? आमी कित्याक बाबा भयणीनो ओस्कोत जाता? आमी कित्याक बाबा भयणीनो दुबावता? आमी तो देवाची आज्ञा 2 दिसाक पाडीत जशी ह्या भाग्यवंतान पाडली. आमी देवाच्यो 2 दिसाक आमकां दिल्ली तत्वां तर आमी सांबाळीत. 2 दिसाक देव आमचे सोबे तरेकवार येवजण्यो करता, त्यो आमी पातयेवन तो जियेत जाल्यार खरेंच आमी समाजान गोवाय जातले. आनी गोवाय जावंक आमकां हांगातूय वचपाची गरज ना. आमच्याच कुटुंबान आमी गोवाय जावंक पयले सुवातेर प्रयत्न करुया. एक घोव कसो म्हजे बायलेक हांवें बरी देख दिवंक, एक बायल कशी म्हज्या पोतीक आनी भुरग्यांक हांवें बरी देख दिवंक, म्हज्या शेजार सामाऱ्यांक आमी गोवाय जावया. एकामेकाची दुस्मानकाय आमी पयस करुया. एकामेका सोबे बरे भाशेन आमी उलोवया. वर्साचे वर्स आमी दुस्मानकाय पाळटा बाबा. तिसरे सुवातेर आमच्या समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावया. जायते फावटी आमचे मदें हिंदू आसात, आमचे मदें मुसलमान आसात, आमचे मदें सीख आसात, आमचे मदें जैन आसात. कितल्या जाणांक हांवें जेजूची खबर सांगल्या गाय? कितले फावटी घोडे हांव उलयलां गाय जेजू ह्या संवसारांत म्हजे खातीर मेलो. आमकां तर कोणें विचारीत इस्टर म्हणल्यार कितें आमी नोकळो. इस्टर एक कितें तें आमी जाणो. पूण इस्टर पास्कांची परब आमी कित्याक समरमता म्हूण विचारलें जाल्यार आमी सांगूंक नको. गरज आमी आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक आमच्या धर्माची आमी बाबा भयणो जाणणी करूंक, अदीक आनी अदीक आमच्या धर्माची आमी बाबा भयणो 2 दिसाक शिकोवन घेवंक. फाल्यां बाबा भयणीनो आमच्या घरांत एक बिलिवर येता, आमच्या घरांत दुसरो येता 7 डे एडव्हेंटिस्ट, आमच्या घरांत हेर मनशां येतात तेन्ना आमी हांकडेता. आमी म्हणटा काय बरी ती सांगतात. तुमी नोकळोत? तुमी बायबल वाचूंक ना? तुमी दिसपोटी एवरीडे प्रेयर करिनात? तुमच्या घरांत जिविताचो प्रकाश ना? तुमच्या घरांत डेली फ्लॅश ना? तुमच्या घरांत बिब्लिकल डायरी ना? कित्याक बाबा भयणीनो आमी दुसऱ्यांक वाय डू वी फॉल एज अ प्रे टू द सेटन एंड हिज इवल वेज एंड डिझायन्स? आमकां जेन्ना हो जेजू आज ह्याच भाग्यवंता उद्देशी उलो मारता, म्हजे गोवाय जावंक हांव तुमकां ह्या संवसारांत पाठयता. आनी ताणें म्हणलां वचा सगल्या संवसाराच्या शिमापुऱ्यांत म्हजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटात. गो एंड प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ. बाबा भयणीनो हे परगटूंक आमकां कितली सवलती आसात. दिसपोटी देवाचें उतर आमच्या घरांत आसूंक गरज. दिसपोटी देवाचें उतर वाचूंक गरज. दिसपोटी म्हज्या जिविताचे चालीन तें परगटूंक गरज. दिसपोटी ह्याच उतराचो हांव जियेता तेन्ना देवाचो गोवाय, जेजूचो गोवाय हांव जावंक म्हाका गरज. आयच्या दिसाक ह्या भाग्यवंताक फुडें घालतना ताका आमी पोसरकार करचो न्हय. ताका आमी आमच्यो गरजो मेळटात म्हणून ताचे लागीं येवचें न्हय. ताणें केल्ले जिवितावय नियाडुया. ताणें केल्लें देवाचें उतर परगटलां ते भाशेन आमी देवाचें उतर परगुया. ताणें आपल्या जिवितांत खालतिकाय आपणायली ते भाशेन आमी खालतिकाय आपणावया. ताणें वडिलांक आपले बाबा भयणीनो सगलो सम्मान आनी आपल्याक वडिलां उद्देशीन देव उलयता हें ताणें पाळलें आमी आमच्या जिवितांत पाडुया. तेन्नाच की ह्या संवसारांत ह्याच सर्वेस्पराची आज्ञा आमी पाडून त्या जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावतले. हीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या भाग्यवंता उद्देशी मागून घेवया. उबी रावया.
आनी बाबा भयणीनो आमचो देव मोगाड, आमचो देव उदार, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवेदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले आपोवणे जियेतना सर्वेस्पराच्या आज्ञाक पयलो वयलो जागो दिवन आपल्या जिवितांतल्यान जेजूचे गवाय जावन आपल्या हातान घालतले परजेक नमुनो जावंक देवा लागीं मागुया. देशाचो आनी गांवचो राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी सगलो अधिकार देवा तावन येता म्हूण वळखून घेवन देव भिरांतीन आनी प्रमाणीकपणान आपली जबाबदारी पाळून नागरिकां खातीर वावरून दुसऱ्याक बरी देख जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. सगळ्या क्रिस्ती भावात्यांनी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळटना जेजूक आपल्या जिवितांतलो मास करून ताचेर आपलो भावात तीर गोट सांबाळून आपल्या जिवितांतल्यान समाजांत जेजूचे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. पिडेवंत, गरजेवंत, जाणटी, दुखेस्त, एकसुरी, दुसरे कसलेय अडचणेक सांपडलेल्या भावा भयणींनी आपले परिस्थितीक फुडो करतना एकाच देवाचेर आपलो विस्वास दवरूंक आनी देवाचे खोशेक सदांच राजी आसूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आयज परबे सोम्यार आपली इंतेसाव दिल्ल्या पासत मागूक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सांत आंतोनीचे मोजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मागुया आमच्या तरणाट्यां खातीर किरीत भाशेन विकाडी वखदांक लोबदल्यात त्या आमच्या तरणाट्यांक. मागुया जी जोडी तांकां भुरगें ना भुरग्याचें देणें आवडटात. मागुया काजारी जिवीत सारतात पूण तरी आसतना एकसुरी कशी आसात तांचे खातीर मागुया. मागुया जी कोण काजारी जिवीत ह्या वेळार दुर्दैवेन आपूण एकमेकाक समजनात आनी आपूण डिवोर्स करूंक तयार आसात तांचे खातीर मागुया. भोव सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान तूं आमचो सूर पदवेदार देव, आमचो बाप, आमचो धनी, आमचो उजवाड. आमच्या गोरसांक तूं पावताय देखून आमी तुका आदी फुडेंच दिनवासतना आमची दर एकल्याची मागणी आनी विनोती तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयेन तूं मानून घे म्हूण आमी मागता आनी आमकां ती फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार गीत घेवया. C37 पेज नंबर 44. C37. केक एक गोडसाणीची आनी खुशालकायेची खुणा. जशी केक सगळ्यांच्या जिवितांत गोडसाण हाडटा तेच वरवीं आमी जेजूचो गोडसाणीचो मोग अणभवूंक ताच्यो आज्ञा पाळून हो ताचो मोग सगल्यांक वांटूंक दुर्बळ समाजाचे देगेर तळमळटल्यांक आदाराची जावंक आमचे आवडे
हे केकी वरवीं बापाक उबारुया. फळां. आमच्या शेता बाटांनी उपटून केल्ली ही फळां आमकां तुज्या ओगोनीत मोगाची आनी आमचे रोचणेची खुणां. जशी ही रुचीक फळां आमचे कुडीक घोटाय दिता तशें तुज्या पवित्र उतरां वरवीं आमचे ओतमे धादोशी जावं. ह्या फळां वरवीं आमच्या शेता बाटाचेर आनी समेस्त शेतकामती भावा भयणीचे कोश्ट वावर तुका उबारतां. ही फळां आमकां तुजे सुबार देण्याची खुणां बापा दिनवाशी मनान तुजे आभार मानून ही फळां तुका उबारतां. उंडो आनी सोरो पृथ्वीन आमकां दिलो आनी मनशाच्या वावरान केल्लो हो उंडो सोरो आमच्या मोगाची आनी सूख संतोशाची खुणां. यादनिकाच्या पवित्र उतरान हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो जावंक आमकां आमची संवसारी यात्रा चलतना आमच्या आत्म्यांक दादोशी कोत्तलो. जिविताचो उंडो आनी पिवण ह्या पवित्र जेवणान भाग घेतल्यांक आमचें जिवीत नवसरूंक आनीक भावाट बोरबोशान जिवंक कुरपा मागून हो उंडो सोरो यादनिकाच्या हातान घालता. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच उंडो दवर. जेजू निर्मळ उर्गो तुजो उब्या भितर लिपतात कोळयो तशी जेजू सोबे सोगी निर्मळटा ती भुरगी तुजी. बाबा भयणीनो हे मोजे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सूर पदवेदार आनी बोवोडत्या देवा
तुज्या भाग्योंत आंतोनीच्या उगडासाक हो योद्न समोर पूण तुझें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या खाल तुज्या मोगान शिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काड्या आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुमू तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dolbaranco sorvespo tu. Povit, 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 dolbaranco sorvespo tu. Sorgani son salvolas, lucha toi boba. Sorgani son salvolas, lucha toi boba. Un sorgi, tu caso y sol. Solves por accenami, pietà caso. Solves por accenami, pietà caso. Un sorgi, tu caso y sol. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले हिच खोशेन खोश मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची खूण तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या निसासनी कोराराचे हे रोगोत.
पातकांचे बोग सोडे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस मनशा पासो ते वारो तोले हे मोजा उगडासा कोरा. बावार्थाचो गूळ पोरगोटुया. Jesu, ami homulo kata, ani eta chitle pieta, title pagi, tu moi govare son, ami tuje moro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी लेओ आमचो बाप साहेब फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक सिम्याव आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार माय देवाचे माय सांगती तिचो पुती बागेवन झुजे बागेवन दोन मुथां बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन तांतून आनी चड मानोल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कितल्योच सवलत्यो. जेजूचे गोवाय जावंक आमकां जायत्यो अडचण्यो. जेजूचे गोवाय जावंक आमकां जायते भावा भयण्यो त्रास. पूण तरी आसतना आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सगळे आमचें समर्पण तर आमी देवाक दीत जाल्यार देव आपलें आख्खें जिवीत आमकां दिता. हेच मनान धरून जेजून आमकां प्रार्थना करून ह्याच देवाक आमचो बाप करूंक आनी उलो मारूंक आमकां शिकयलां. आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक तो आमकां आपयता. ह्या वेळार आमचे हात जोडुया, सगळे हात जोडुया, दोळे धांकुया आनी जांकां तुमी बोगसूंक ना तांचो उगडास करुया. आनी आमी गावून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणटले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरात आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीं करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजवत की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आनी आस्त्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शेणे संसाराचे पाकातेले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेणे संसाराचे पाकातेले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेणे संसाराचे पाकातेले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेणी वस्त जेजू संवसारांत आमकां आपले गोवाय जावंक पाठयता. ताच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
देवाचेर आसा देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या काळजांत उरगोऱ्या मनाक करची प्रिती एकामेकाची जिया देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या काळजांत उरगोऱ्या मनाक करची प्रिती एकामेकाची Gesù podea sorrir Soretta e amisaria Don mora ci assola Sorrivi battamuti Gesù podea sorrir Sorridi mocosta Gesù ami poreuce Sorgar bocta sangati Noi movani te cari Cosolit mocutuce Gesù ami poreuce Sorgar bocta sangati Noi movani te cari
आमचे दोळे दाखुया. जेजू आमच्या काळजान आयला ह्या देवाक आमी दिनवासुया. जिवो देव आमचो आमच्या सगळ्या प्रश्नांक न्ही तो मिसोड जावन आमचे प्रश्न पयस करता. आमच्या काळजान येवन आमकां नितोड आनी निर्मोळ करूंक तो दिसपोटी वावुरता. तो ताची आज्ञा पाडून आमी ताचे गोवाय जावंक कृपा मागुया. आमचे दोळे दाखुया आनी किरीत भाशेन जेजूची कृपा आमकां मागुया. उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा बागयोन आंतोनीक तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, होच सोयेक घेवन पाद्रीगाराच्या नांवान आमच्या ऑन द स्टाफ आसलेल्या फादर फ्रांसीस झेवियराच्या नांवान फादर बर्नर्ड आनी फादर डॉमिनीक पालोटी समाजाच्या आमचे संस्थेचे किरीत वांगडी ते तांच्या नांवान फादर आल्बीन मेंडोन्साच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी हांगासर त्रेझेन कोरची कमिटीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक उनुनीत पोरबी आवडेता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. आमकां पोरबीच्या दिसाक आदार दिला तो हे भाशेन सामिया दिसा आनी आज तुमचें तोंड गोड करूंक केक दिल्या. वालेन्सिया नेझलोन डिक्रूज आनी फ्रुटी दिल्या. रोजी आल्वारीस आनी किरीत भाशेन हे ब्रेड आमकां दिल्यात. आमी जाणा आयचे पोरबेक आमी उंडे वांटाव. ताणें किरीत भाशेन दिल्यात. डॉरिस वालीस आनी स्नॅक्स दिल्यात. जस्टीन रेबेलो आनी स्नॅक्स दिल्यात. ब्रँडन एंड वेलेन आनी किरीत भाशेन केक दिल्या. जुली फेर्नांडीस आयसिंग केक दिल्या. क्रिफ्लॉन डिकॉस्टा आनी ऑफेट ट्री भेटयल्या. आनी ही सगळीं फुलां जी आल्तारार आमी नेटयल्यात बरे तरेन सांत आंतोनीची इमाज आमी नेटयल्या. मॅकन्झी गोम्स हो आमचो भाव जो युके आसा तोर्नाटो तो ताणें किरीत भाशेन दिला. काळजांतान ह्या सगळ्या आमच्या बऱ्या देखणारांक आयच्या दिसाक ही परब करूंक आमकां आदार दिला देखून आमी तांकां दिनवासता. आमी किरीत आमचे देव बरें करूं म्हणटा. सेरतोर आमचो फ्रांसिसा बरोबर थंय आख्खो दीस पाद्रीक येता तांकां हांगासर मिसाची मांडावळ आनी हे सगल्यो वस्तू बरे तरेन करूंक आदार दिता. फ्रांसीस आनी सेरतोर काळजांतान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आबेल आगुस्त हे आपकुशेन आमचे मदें आयले आनी तांणी किरीत भाशेन आदार केलो देखून तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. डिसोजा फामील ह्या जाग्याची भाटकारां ती तांचे पासत आनी तांच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागतना तांकांय आमी देव बरें करता म्हणटा. आमची सांत आंतोनीची कमिटी आसा हांगासर त्रेझेन करूंक. तातूंत सगळीं जीं वावुल्यांत जावं मार्टिना, नेल्सी, सेसील, जेम्स, आमचो एंथनी कार्वालो कोणाची नांवां चुकतात जाल्यार तुमी म्हाका मातशें माफ करची म्हूण आमी मागता. जावं रोजी आल्वारीस जावं आमची हेर तोरणाटीं जीं आसलीं उदारपणान तांणी किरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमचे नमिशा आसा आनी हेर आमची बाबा भयणां जाणीं उदारपणान येवन आपलो वेळ दिवन तुमकां हें त्रेझेन बरें करूंक आदार दिलो देखून आमी तांचे आभारी काळजांतान पाद्रीगाराच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. किरीत आमचे दिनवास फादर बर्नर्ड, फादर डॉमिनीक ह्या आनी फादर आल्बीन तुमकां संदानाचो साक्रमेंत दिवपाक ते
ज्या दिसाक तांकां मारकात केल्ले त्या दिसा तांणी येवन किरीत भाशेन तुमकां हो संदान कुमसाराचो साक्रामेंत तांणी फावो केलो देखून आमी तांचे आभारी काळजांतान तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां किरीत भाशेन तुमची देणगी आयल्यात ह्या खातीर देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो हो पेंडोल करपी आगुस्त तवारीस आमचो भाव खटपटीत जावन जायतो वावुरलो हाका लागून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. मंजुनाथान आज किरीत भाशेन आमकां जनरेटर हाडून दिला ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. घनश्याम हाणें सगळे फॅन घालपाक आमकां आदार दिला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो संतोष हिरेमठ आपल्या मनशांक घेवन ताणें सगळें हांगासर बरे भाशेन केलें ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो इस्माईल आनी सोमेश ताणें वीट कटर घेवन सगळी स्वात आमकां साफ करून दिली तांकांय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. हेर आमचो लोक जो हांगासर आयलो 2 दिसाक एक सॅक्टर आमी तांकां समुदायांक जी मांडावळ करूंक मिसाची दिल्ली बरे तरेन मांडावळ केली देखून काळजान तान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास फादर फ्रांसीस झेवियर, फादर बर्नर्ड, फादर डॉमिनीक, फादर आल्बीन, फादर आमचे मदें आयलेले ह्या दिसांनी देवाचें उतर परगोडपी फादर फ्रांसीस बारेटो, फादर पीटर ब्रिटो, फादर वेझल पेरेरा, फादर क्लायव, फादर आमचो पादविगार तशेंच सगल्यांनी ज्या यादनिकांनी येवन देवाचें उतर परगोटलें सहबलिदानान तांणी वांटो घेतलो तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी जाणा हे आमी त्रेजेन करता आसतना जायतो आमकां खर्च जाला तो खर्च आमी तुमकां ह्या वेळार गमयता. आमचो आल्तार आमी करूंक नवो आल्तार केला 15,000. आमचें पेंडोल आमी केलां दिसाक आमी सुमार भावा भयणीनो ताका 15 ते 16,000 आमी फारीक करता. सावंड सिस्टम आसा आमी ताका 35,000 फारीक करता. जनरेटर सर्वीस आसा ताका आमी 5. हे दुसरें आमकां आयला 1,14,000 अशें खर्च आयला. तुमच्या उदार मनाक आमी किरीत भाशेन आशेता आनी तुमी उदारपणान दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां आदीं फुडेंच बागेवन तातूंतची मजत तुमकां मेळूं म्हूण काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आतां मिसाची भेट जाल्या उपरांत आमची हावजी आसतली आमची तरणाटीं किरीत भाशेन ही हावजी करतलीं. तशेंच आमी हे 13 मिलाग्री आसात. हे 13 मिलाग्रींक तुमी 14वें मिलाग्र आमकां सांगची म्हूण आमी कोणाकूय तरी गेल्या वर्साक क्वीज घातलेले. तुमच्या जिवितान बागेवन तांतून घडीक मिलाग्र केले आसतली सांगूंक हांकडेतात. केन्नाय ना केन्नाय तुमी बरोवन घालचें आनी आमचे फिरगोजेन वो कोणूय आमचे आसात हांगा ऑफिस बेरर्स तांचे कडेन दिवचें. पूण क्वीज ऑन द मिरेकल्स ऑफ सेंट एंथनी कोण जाणा 13 मिलाग्ऱ्यो ताका किरीत भाशेन आमी आज इनाम दितले. आमचे दिनवास आमच्या मायक दितल्या मॅथ्यू बाबाक तशेंच आमचे दिनवास आज सगळीं वाजयतले आमच्या तरणाट्यांक एंड्रू आमचो फेन आमची भयण आनी हेर आमची जी कोयराची मेंबर्स आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी पळयता आशीश आमचो आतिश आयला बेंगलोरतान तशेंच आमची एना आनी हेर आग्नेल आसात हांगासर गायन करता. तशेंच ह्या दिसांनी जाणी कोणी गायन केलां तांकां आमी देव बरें करूं. बरे तरेन तुमी मांडावळ सांबाळ्ळी. पावस आयलो खरो गरमी जाली खरी पूण ह्या मिसाचे भेटेन तुमी बरे तरेन वांटो घेतलो. तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच वर्साच्या वर्साक तुमी हांगासर येवन बागेवन तातूंचे मजतीन तुमकां जाय ती उपोट देणी फावो जावं म्हूण आमी मागता मार्टिना लागीं आल्तारार येवन मारिया एलेना जेरिको आल्तारार येवन ती तुमकां कितें तरी सांगतात. तशेंच आमचो तरणाटी बाबा भयणीनो बास्केट घेवन थंयसर आसतली. तुमी कितेंय फूल ना देणगी तांकां दिवची. तुमच्या उदार मनान तुमी दितात तें ती देणगी घेतलीं आनी आपल्या बऱ्या कामाक ती वापरतली म्हूण आमी तुमकां आश्वासन दिता.
एक वोस सांगची उरली. जॉन ताबारीस आनी फामील 2000 रुपया आयच्या दिसाक दिल्यात देणगी. एका बऱ्या देखणारान 500 रुपया, बऱ्या देखणारान 500. मानुएल वाज 5000. कजमीर गोमीस ऑपोजीट GSL हाणें 5000 दिल्यात. भाग्यवंत आंतोनीचे मजूतीन तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता. फादर पीटर, आयज भाग्यवंत आंतोनीचे पोरवेक सोमयार तुका आमचे मोदें पळोवन आमकां चड खुशालकाय भोगल्या. 3 वर्सां फाटीं तुवें तोकोच घेवन त्रेजेना आनी भाग्यवंत आंतोनीचे परब करूंक फुडाकार घेतलो. तुका आमचे दिनवास. बारीकसाणेन हो वावर करून आमकां आदार आनी मार्गदर्शन दिलें. तुवें सुरू केल्लो भाग्यवंत आंतोनीचो देवस्थान आमी फुडें व्हरूंक वावुरतलीं आनी सदांच तुजे पासत मागणें उबारतलीं. आनी फादर, आमचे फिरगोजेच्या नांवान आमी तुजे आभार मानता. आनी भाग्यवंत आंतोनीन तुका सदांच राखूंक आनी सांबाळूंक आमचे आवडे. देव बरें करूं. फादर पीटर तुका. I would like to invite Mrs. Maria Elena to kindly do the honor of presenting the token of love to Father Peter. एक वस्त विसरलो म्हणपाची. आमचे ट्रॅफिक पुलीस आसात, बरी मांडावळ सांबाळटात. वयर जायतो तोकोस ते घेतात. आमकां कांय हांगासर आडकोड जायना जावंक. ट्रॅफिक पुलिसाच्या कारभाऱ्याक तशेंच सगळे पुलीस ह्या दिसांनी 13 दीस आयले. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एंथनी आनी आमचो जेम्स वयर पळयतात. तांणी मेहनत घेतल्या, हेरांनी मेहनत घेतल्या देखून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं. उबी रावया. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमचे खातीर विनोती कोर भाग्यवंत आंतोन. क्रिस्तान बासायला ते आमकां प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोज्या कांताक आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. थोडो वेळ आमचे दोळे दाखुया. आमच्यो गरजो ह्या भाग्यवंता मुखार आमी दवरुया. त्याच भाग्यवंता उद्देशीन देव आमकां आमच्या मनाची, आमचे कुडीची, आमच्या अडचण्याची सगल्यो आमकां गरजो तो आमचें काळीज आनी मन नितळ आसल्यार फावो करतलो. ह्याच बाबार्थान
सोर पदवीदार देव बागयून तांतुनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शेवटा गीत घेऊया U25. आमी किरीत भाशेन ह्या उंड्याचेर आशिर्वाद घालता. बाबार्थान आमी ह्या वेळार मागुया. सर्वेस्पोर देवान जायत्या आपल्या देण्यांनी आमकां भरल्यांक जेजून भुकेल्ल्यांक किरीत भाशेन त्याच वेळार 2 मासड्यो आनी 5 उंड्यो आसले तांकां पोट भरून दिलें आनी जायत्यो पांटल्यो उरल्यो. बाबा भयण्यो, आमच्या जिवितान आमकां किरीत भाशेन ह्याच उंड्या वरवीं देवाचें बरेपण फावो जावंक आमी मागुया. किरीत भाशेन हे उंडे आमी व्हरता तेन्ना आमीच खावचे न्हय, आमच्या घरांत पिडेंत आसलेल्या ह्या बाबा भयणांकूय आमी दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद प्रसाद न्हय पूण आशिर्वाद कसो ताणी घेवचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा देवा, तुवें तुजे पोरचेक मोजेसाच्या काळार भुकी नासली तेन्ना स्वर्गांत तान माना दिलो. तुजो पूत ह्या संवसारांत येवन किरीत भाशेन आमकां ताणें आपूण उंडो जावन आमच्या आत्म्याची भूक मारली. ह्या संवसारी वस्तूचेर आमी किरीत भाशेन आशिर्वाद मागता. हे उंडे जावन ती आमचे जिवाक एक पोसण. अदीक आनी अदीक आमी तुजो पाटलाव करतना तुज्या गवाय कशें आमी जियेतना आमच्या जिवितांत सायबा न्हयच आमच्या पोटाचो बोर करूंक पूण आमच्या आत्म्याचोय बोर आमी घेवन ह्या उंड्या वरवीं आमकां बरेपण येवं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या उंड्याचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मागता लोकां थंय बसोंक आतां आमी आमचे क्वीज आनी हावसी घेवतली. मागता सगळे थंय बसोंक.